भाजपाक रामराम करून सुधीर कानोळकार गेलो काँग्रेसीत। म्हापशे पोटवेंचणुकेची तिकेट जोशुआक दिल्ल्यान जालो फुर्योज। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा खणी सुरू करप हेच म्हजे ध्येय। म्हजेर विश्वास दवरात आनी दियात कांय वेळ। नव्या मुख्यमंत्र्यान खण पिडेस्तांक केली प्रार्थना। बऱ्या फुडारा खातीर राखून दवरात 23 एप्रिल। वेंचणूक आयोगान मतदार जागृतायेक केलो आरंभ। 23 एप्रिलाक गोंय करतले लोकसभा आनी विधानसभेच्या पोटवेंचणुकां खातीर मतदान। येवकार, हांव रोशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। म्हापशेचो नगरसेवक आनी भाजपाचो खापो कार्यकर्तो सुधीर कानोळकार आयतारा काँग्रेसीत गेलो। भाजपान म्हापशेची तिकेट दिवंक ना म्हूण कानोळकार बरोच चाळवला। भाजपाचो राजीनामो दिवन पोटवेंचणुकेत भाजपा उमेदवार जेसुआ डिसोजा आड उबो रावपाचें ताणें थारायला। म्हापसा पालिकेचो नगरसेवक सुधीर कांदोळकार, फ्रांसीस डिसोजाचो चलो जोशुआ डिसोजा आनी मुख्यमंत्री कार्यालयांतलो रुपेश कामत हांची नांवां म्हापशेचे पोटवेंचणुके खातीर फुडें आयिल्लीं। पूण जोशुआकच तिकेट दिल्ल्यान कांदोळकार फुर्योज जाला। कांदोळकार म्हणटा फकत ताचेंच नांव दिल्ली गेल्लें। विजय सरदेसाय, विश्वजीत राणे आनी रोहन खंवटेन भाजपा कडेन मध्यस्थी करून पक्षाची उमेदवारी जोशुआक दिली असो आरोप करीत कानोळकारान ह्या तिगांचेर फोग काडला। आपली ताकद दाखोवपाक म्हापशां कानोळकारान सुमार 500 वांगड्यां बरोबर बसका घेतली। माझे नाव एकूच हांगासून गेल्ले म्हाका खबर आहा, पण हे जे आयज षडयंत्र आमचो विजय सरदेसाय तेका काय हांगा म्हापशाचे लागना। विजय सरदेसाय, दुसरे रोहन खंवटे, विश्वजीत राणे हेंच्यांनी जी ढवळाढवळ करून हांवें सेंटराकसून आयज म्हाजेर जो पार्टी भितर जे कितें हें आहा ते आपले वर्चस्व हें करून म्हाजी तिकेट आयज कापलेली आहा। म्हापशाचे असंख्य हे कार्यकर्ते आहा तेंच्यांनी आयज एका हाकेक लागून हांगा येयल्ले आहा आनी आपले जे कितें म्हाका प्रोत्साहन दिल्लें आहा तेंचें मत आहा तूं कसोय फुडें वयचो, हे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचें, आयदर इंडिपेंडंट बाकी आनी खंयची पार्टी तुका जर तिकेट दिता, एक BJP आसो BJP जावन MGP आसो, काँग्रेस आसो, खंयचे पार्टीचो सपोर्ट घेवचो अशें एका मतान जे आयज हांगा कार्यकर्ते आसले तेंच्यांनी म्हाका फोर्स दिल्लो आहा। थोडे म्हणटा पार्सेकाराचे हे जाले अशें केलें आनी तेचे मिटले, पूण ना, हो जो सगळ्यांचो विश्वास आहा, हो लोकशाहीचो विश्वास आहा, हो बहुजन समाजाचो विश्वास आहा। ह्या विश्वासाक हांव तडो वचोंक दिवचो ना आनी कितलोय प्रेशर येयलो जाल्यार हांव फाटीं सरचो ना। BJPन भायले जे भितर येयल्ले आसा तेका लागून अशें आमचे निश्ठावंत कार्यकर्ते आहा तेचेर हो असो अन्याय जाता। आयज हांवें पळयले आहा जो विजय सरदेसाय तेंच्या सारक्यांनी भितर इंटरफियर जावन ढवळाढवळ करून म्हाजो पत्तो हेच हो कापलेलो आहा। खरें म्हणजे पक्षाकूय घातक आहा। त्या विश्वासघाताचो बदलो आमी दाखोवूंक जाय आनी हेका लागून काल एक डिसिजन जालें की इंडिपेंडंट वचनासतना तेका जर खंयची पार्टी आपूण जर पार्टी दिता जाल्यार ती भरगच्च मतां आमकां परत येतली आनी त्या भरगच्च मतांनी आमी म्हापशाकारांचो आमच्या आवडीचो उमेदवार आमी असेंब्लीत धाडटले। आमच्या खातीर बाबूशान कितें केलां आनी कितें ना हे 10 जाण हांव आयज दाखोवन दितलें। आज 20-25 वर्सां जालीं बाबू शुवेर सरता, सुधीर सकयल सरता, हेचें कारण आमी जाणून आसलीं, अजून पसून आमी उलोवंक नासलीं, पण आमचो पाठिंबो आसा कोणाक सुधीर कानोळकाराकूच आसा आनी तो आमी करून घेतलीच ही आमची आश्वासन। म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार। रावात आनी पळयात, खण प्रश्नाचेर सकारात्मक उपाय काडटले। गोंयच्या खाण प्रश्नाचेर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलां। हो विशय सोडोवपाक थोडोसो वेळ दिवचो अशें प्रमोद सावंतान लोकांकडेन मागला। पळयात पुराय बातमी। लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान निकतीच सुरवात केली। भाजप 2 सिटां जिखून येतलो असो विश्वास सावंतान उक्तायला। हाचोच एक भाग म्हणून नव्या मुख्यमंत्र्यान मुरगांवाक भेट घेवन भाजप कार्यकर्त्यांकडेन चर्चा केली। त्या उपरांत ताणें दामबाब आनी लक्ष्मी नारायणाक गाराणें घाले। नगर विकास मंत्री मिलिंद नायक ह्या वेळार ताचे बरोबर उपस्थित आशिल्लो।
मायनिंग अफेक्टेड लोक किंवा मायनिंग अफेक्टेड लोकांची म्हाका सगळी त्या मतदारसंघाचो असल्या कारणान सगळ्यो समस्या म्हाका खबर आसा. आमी मुख्यमंत्री पदाचो पदभार सांबाळ्या उपरांत तो विशय जो आसा हो अभ्यास करपाक सुरू केला ऑलरेडी. ह्याच प्रेजेंट आशिल्ल्यो सगळ्यो केसीस एकत्र करून तांचो अभ्यास सुरू केला. म्हाका खात्री आसा जाता तितक्या बेगीन तेजेर पॉझिटिव्ह निर्णय जो आसा तो जाता तितक्या बेगीन येतलो. थोडोसो वेळ जो आसा सगळ्या लोकांनी म्हाका दिवचो. तो जर वेळ मेळ्ळो आसत नक्की तेजेर पॉझिटिव्ह सोल्युशन येवन सुरळीत रित्या कायद्याच्या प्रक्रियेत बसून मायनिंग सुरू करपाचो हाचो विचार आसा. त्या खातीर एक्झॅक्टली कितें करता हांव आतां सांगना. वेट एंड वॉच. हाची पर्पज विजीट हांव आमचे वास्कोचे आमचे मंत्री बाब मिलिंद नायक हांकां मेळपाक ताच्या मुद्दामून घरा कडेन आयिल्लो. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत पयलीच फावटी वास्कोन आयलो म्हटल्या उपरांत एक तर ताका मेळपाक आमचो कालू सालमेदा हेका मेळपाक एकंदर सावथ गोवाचे इलेक्शन हो विशय तकलेन घेवन प्रमुख कार्यकर्त्यांच्यो भेटीगाठी घेवच्यो ह्या उद्देशान आज हांगा थरयलो. त्या निमित्तान लक्ष्मीनारायणाचें दर्शन जालें, गणपतीचें दर्शन जालें. आमच्या ह्या मुरगांव मतदारसंघातल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची सगळ्यांची बैठक जाली आणि कार्यकर्त्यांचो उत्साह जर पळयलो ह्या तालुक्यांतल्यान आमकां मोठी लीड जी आसा ही अपेक्षीत आसा आणि ती निश्चितच मेळटली. सगळे जाण परत एकदा मोदीजीक सत्तेर हाडपा खातीर सगळे मोठ्या प्रमाणात सगळ्या लोकांचे सहकार्य आमकां मेळटलें. सगळे कार्यकर्ते नेटान कामाक लागला. प्रचाराच्या कार्याच्या निमित्तानूच ही विजीट आशिल्ली. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया एक ल्हानसो विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हालींच संवसाराक अंतरलो. ताचे यादीन गोंयभर वेगवेगळ्या पावंड्यांचेर श्रद्धांजली दिवपाच्यो कार्यावळी जाल्यो. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडून आयतारा मनोहर पर्रीकाराच्या घरच्यांक सांत्वना भेट दिली. पर्रीकाराचे फामिलीक ताणें धीर दिलो. बरोच तेंप दुयेंसा कडेन झूज दिल्ल्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान फाटल्या आयतारान निमणो स्वास घेतलो. गोंयभर ताका आर्गां ओंपपी कार्यावळी जाल्यो. पर्रीकाराक श्रद्धांजली दिवपा खातीर आयतारा पणजे मळ्यांत कुडचड्यां तशेंच हेर वाठारांनी कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. पळयात ते खीण. He is the finest politician of the modern times. Simple, honest, dedicated. He is an epitome of integrity. He walked the talk of simplicity and performed in an exceptional manner whatever responsibility has been given to him. पणजी मळ्यांत महालक्ष्मी वाचन मंदिराचे वतीन आयतारा आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक श्रद्धांजली दिली. वेगवेगळ्या मळावेल्या मानेस्तांनी हजर रावन विचार उक्तायले. मळ्यांतल्या श्री महालक्ष्मी वाचन मंदिरात जाल्ले कार्यावळीत पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारान पर्रीकाराच्यो कांय यादी सांगल्यो. पळयात. सगळ्यात व्हडलो गुण ताजे कडल्यान घेवपाचो आसत जाल्यार ताजी इंटिग्रिटी, ताजो कॅरेक्टर. केन्नाच ताणें खंयचेय आपलो निर्णय हो एका मनशाक लागून और कोणाच्या स्वार्थाक लागून घेवपाक केन्नाच वाव दिलो ना. सदांच एक राज्याचें हित नाजाल्यार देशाचें हित हें फुडें दवरूनच सगळे निर्णय घेतले. परत 3 वरांचेर सुमार एक फोन आयलो मनोहरबाईचोच कोण वळखीचो आशिल्लो जो बोरी सकून मडगांव वतालो. आनी फोन आयलो ताका की मनोहरबाई म्हणटालो कोणे तरी म्हज्याच फुडें एका चलयेन उडकी मारल्या. बोरयेन न्हय, कितें तरी कर. ताजे स्टायलीन मनोहरबाई म्हणाले कितें करप, तूं पयलीं म्हणलो फायर ब्रिगेडीक फोन मार. मनोहरबाई मुख्यमंत्री, मनोहरबाईक फायर ब्रिगेडीक फोन मारपाक जातालो. पूण खंय चली पडिल्ली फायर ब्रिगेड फोंड्यान आनी मडगांवच्यान येता म्हणसर ते चलयेचो प्राण वचलो आशिल्लो. पूण मनोहरबाईक जिस्त वळखिल्लें आमचो एक विठ्ठल म्हणून एक बोरये फुलाचे सकयल रेंव करपी कार्यकर्तो आसा. आनी तो जाणा आशिल्लो थंयच आसता आनी ताजे बोटी आसा, तो थंय काम करता, थंय कामगार आसता. रोखडो म्हणलो विठ्ठलाक फोन मार. फोन मारलो, त्या विठ्ठलान आपली बोट घेतली. 5 मिनटां भितर ते चलयेक वयर काडली आनी आयज ती चली बरें शिकून बरी नोकरी करता. मनोहर पर्रीकाराक श्रद्धांजली दिवपा खातीर सावड्ड्यां खाशेली कार्यावळ दवरिल्ली. पर्रीकाराच्या शेकड्यांनी चाहत्यांनी हजर रावन ताच्या फोटवाक फुलां घालीं. पर्रीकाराचे जिणेचेर पुस्तक काडपाचो हावेस मंत्री निलेश काब्रालान उक्तायलो. ते खातीर ताणें लेख धाडपाचो उलोय मारलो. कुडचड्या लोकांनी
एक आमची तेगे बूक बऱ्या सगळ्यांकडे मागता की आपणाचो अनुभव कितें आसूं तो कितें आसूं लोकांक दिसू की हो अनुभव म्हजो पिशेपणा दिसू लोकांक म्हाका काय प्रॉब्लेम ना आमी फक्त मातशें चेंज करून ते सगळे कुचड्यावाचे लोकांचो एक बूक करया तेजे कितें कितें जर विचार असले तुमचे बद्दल तुमी केन्ना कित्याक तो लोकांक मेवतालो तुमी सगळीं ताका वळखता तुमी सगळीं ताका जाणा तुमचे विचार एक पत्र बरोवन म्हाज्या ऑफिसान म्हणजे अनिता आसतले ताका हाडून दिवचे ताका आमी रिफायन करून तुमचें नांव बरोवन दिवचें आमी कुचड्यार एक ताका एक मान्यता दिवन एक पुस्तक तेजे खातीर काडया. कुडचडच्यान खबराकार प्रहर सावड्डेकर, पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि इर्शाद शेख. लोकसभा आणि विधानसभेच्या पोटवेंचणुकां खातीर अजून उमेदवार कित्याक जाहीर करिनात? काँग्रेसीचो मुखेली आणि आदलो केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलपान प्रश्न विचारला. पोटवेंचणूक आसूं वा लोकसभा वेंचणूक पक्षाचे वतीन आपूण ती लडोवपाक तयार आसा अशेंय ताचें म्हणणें. हे पळयात. आयतारा म्हापश्या काँग्रेसीचे सायकल रॅलीचे आयोजन केल्ले. त्यावेळार रमाकांत खलप मिडिया कडेन उलयलो. सायकल रॅली काडून काँग्रेसीन वेंचणुकांच्या प्रचाराक सुरवात केल्या. रॅलीत काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार, विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकर आणि काँग्रेसीचे हेर आमदारय हजर आशिल्ले. विधानसभेचे आमदार विधानसभेचे उमेदवार कोण असचे या निर्णया बद्दल लोकांच्या मनात थोडोसो प्रश्न निर्माण जाल्यात की इतको विलंब कित्याक लागता, डिले कित्याक जाता आणि नांवां अनेक येतात. ह्या बातमेंतल्यानच आमच्या पहिल्या प्रश्नाचें उत्तर मेळटा की काँग्रेस पक्षा कडेन समर्थ असे उमेदवार आसात. म्हजें नांव लोकसभेकय येता, विधानसभेकय येता, पण हांवें दिल्लीश्वरांक काँग्रेसच्या श्रेश्ठीक कळयलां की तुमी जो निर्णय घेत तो म्हाका मान्य आसतलो. तुमी सांगले मांद्रे उमेदवार उबो रावात, हरकत ना रावता. म्हाका सांगले तुवें पार्लमेंटाक रावात तरी हरकत ना, परंतु हांवें हें सांगून दवरलां की जर तुमी हांगाय तिकीट ना दिली थंय तिकीट ना दिली तरी म्हजें कांय झगडें ना. फक्त तो डिले करूं नाका, निर्णय मातसो बेगीन घेयात अशें तांकां हांवें कळयल्लें आसा. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकर. भ्रष्टाचार विरोधी शाखेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात वतलो अशें व्यावसायिक मुन्नालाल हलवाईन म्हणला. पुरावे मेळूंक नाशिल्ल्यान भ्रष्टाचार विरोधी शाखेन आदलो आयजीपी सुनील गर्गाच्या विरोधातली केस बंद करपाचे थारायिल्ले. आपणे ऑडिओ रिकॉर्डिंग आणि पैसे ट्रान्स्फर केल्ल्याचे पुरावे दिल्ले अशें हलवाई म्हणटा. सत्र न्यायालयान ही केस एफआयआर करून घेवपाचो आदेश दिल्लो. तरीकय उच्च न्यायालयातल्यान अंतरीम आदेश मेळोवपा खातीर भ्रष्टाचार विरोधी शाखेन ही केस फुडें धुकलपाक मुद्दाम जावन कळाव केल्लो अशें मुन्नालाल म्हणटा. The ACB while closing the case have suppressed many facts, so also the official involved in closing the matter on the behalf of him without taking opinion. I will be moving for the contempt made by ACB while closing the case. Even if his challenge is that I am a false, I challenge him. If he is ready to come under narcolepsy lie detector test, even I am ready. The truth will come out. Late Shri Manohar Parrikar, Honorable Minister, as he was ailing from his health problem, and I think without his approval, they have just, without taking his signature or approval, they have closed my report. I am very sure Manohar Parrikar will not do this wrong things. I am 100% sure. He knows that I am on my right track, but he will not close my case. They have, in absence of Manohar Parrikar, late Manohar Parrikar, they have done all these things of closure of my case, which I am asking RTI, which I am still not been given till today, which I will be filing appeal against this even be on 27/3/2019. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊया आणीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. लोकसभेची वेंचणूक तोंड्यार तेंकल्या. मतदारांमदी जागृताय करपाच्या वावराकय गती आयल्या. भारतीय वेंचणूक आयोगान आयतारा पणजे मतदान जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडली. 23 एप्रिल राखून दवरात. बऱ्या फुडारा खातीर मतदान करात हें आसा मतदान जागृताय मोहिमेचे घोशवाक्य. वेंचणूक आयोगान लोकांक मतदान प्रक्रिया समजावन सांगपाक सुरवात केल्या. #GoVote is the election campaign which is launched by the Election Commission of India. We have adopted that campaign in the state of Goa, and #GoVote frames जे आमी आज अवेलेबल करून दिलात हे अवेलेबल आसतले in all the conspicuous places of Goa. So it is a public appeal that we are making today. Everybody please come forward. एक फोटो क्लिक करात.
आणि पोस्ट करा. कीप इट एज योर DP, कीप इट एज योर स्टेटस अपडेट्स. तुमचे जे फेसबूक आसा थंय सुद्दां डिस्प्ले पिक म्हणून घालात. बिकॉज पॉझिटिव्हिटी अँड मोटिवेशन इज हायली कंटेजियस अँड वॉट वी नीड राईट नाव इज टू मेक #GoVote viral. So go vote. Thank you. Election Commission and Chief Electoral Office Goa has started various campaigns from yesterday. आम्ही एक इनिशिएटिव्ह घेतला तो म्हळ्यार खिडकी आणि फ्रेम्स, सेल्फी फ्रेम्स, फोटो पॉयंट्स. प्रत्येकानी जे आमी हे जे फोटो पॉयंट्स आसात आनी फ्रेम्स ज्यो आसात त्यो आमी वेगळे वेगळे जाग्यांचेर गोंयांत म्हळ्यार मॉल्सांनी, फिल्म थिएटर्स, बस स्टँड्स आनी अशी साबार कडेन आमी दवरतले. कला अकादमी, रवींद्र भवन आनी अशें जायते कडेन दवरतले. थंय वचून प्रत्येक नागरिकान, प्रत्येक सिटिजनान सांगपाचें आपूण एक जबाबदार नागरीक, आपूण मतदान करतलो म्हूण ताणें एक फोटो काडपाचो, सेल्फी काडपाची आनी आपल्या फेसबुकाचेर अपलोड करपाचें. कित्याक दीस वील रिमाइंड 10 more people who are his followers, who are his friends, that save the date 23rd April for India. भारत देशा खातीर आमी 23 तारखेक प्रत्येक मनशांनी सुटी आसतली, त्या दिसाक वचून मतदान करपाचें आनी मागीर आपली पिकनीक, फॅमिलीक घेवन जाय थंय वचपाचें. पयलें काम मतदान. This is a concerted effort on the part of the Election Commission to ensure that we, the officers, along with the icons, go to each and every nook and corner of our state and ensure that we create awareness for maximum voting come 23rd April 2019. गोंय सध्या शिगम्याच्या मुडात आसा. गावागावांनी शिगम्याचे मेळ भोवतात. ह्या निमतान वेगळ्यो सांस्कृतिक कार्यावळी चालू आसात. म्हयनोभर त्यो चलतल्यो. रोमटा मेळ, गुलालोत्सव आनी हेर पारंपारीक कार्यां वेगवेगळ्या गावांनी चलतली. वेरोडेच्या लोकांनी शांतादुर्गा वेरोडेकारणीच्या देवळा लागीं गुलालोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या रंगाच्या उत्सवात गावातल्या जाणट्यांबरोबर भुरग्यांनी वांटो घेत वेगवेगळ्या रंगांचो शिवर केलो. जे आमचे वेटेकार आणि देवीचे भाविक जे लोक भायर आसा ते मोठे संख्येन देवीच्या दर्शनासाठी आज येता आणि हो एक पारंपारीक उत्सव आसा आणि ह्या पारंपारीक उत्सवाक सगळे एक मजाय बी घेता आणि त्याच बरोबर आपली जी श्रद्धा आहा ती व्यक्त करपाक देवीच्या दर्शना खातीर येता. कितली सत्री घेवन तुमी येता आणि केन्ना भायर सरता? आमच्या ह्या वेटिकांचे सगळे 7 सत्री आसा, 6 वांगड आसा आणि एक देवीची आसा आणि त्याच बरोबर पद्दती प्रमाणे 7 ताशे 7 ढोल घेवन लोक मोठ्या उत्सवात नाचता जे तुम्ही आता पळयता आणि ही पारंपारीक पद्दत आसा, पिढीन चालू आसा. दिवचलची घोडेमोडणी फामाद. दिवचलकारांच्या ह्या एनर्जेटीक उत्सवान बड्ड्या उमेद वाडयली. पळयत दोळ्यांची उमेद भागोवपी पारंपारीक लोकनाचाचे कांय देखावे. आमची घोडेमोडणी जी आहा ती 4 वर्सां बड्ड्या सुरू जाता. ती सगळे घोडे न्हेसोवन वेवस्थीत 4 घोडे, सातेरकार, मुंबईकार, रवणातकार आणि मडवाळाचे अशे मिळून 4 घोडे असतात. ते 4 घोडे जे आहा ते सगळे हांगासून वाजयत गाजयत गांवतड जे पयलींचे आमचे मूळ गांव आसा, गांवतड म्हणटा ते सातेरीच्या देवळा कडेन, थंय जी आमची होळी आसता थंय वयता. थंय गाराणें घातलें वता आनी थंय तेंचेर अवसार येता. थंयसून मागीर थंय पावली मारता आनी ते घोडे जे आहा ते सरळ पोट्या वाटेन येत आसा. येताना जी वाटेर जी सगळीं देवळां मेळटा, ब्राह्मणाचें देवूळ, महामाईचें देवूळ, रावणाथ, वडेश्वर, हांगा सगळे जाण ते देवाक पावली मारता आनी घोडेमोडणी जी आहा ती भायले पेटेन वयता. फातर्पेची शांतादुर्गा फातर्पेकरण देवस्थानान तोपशो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. कड्डाक उजो लावन ताचे वेल्यान लोक हुडके मारून धांवतात. पळयात ते खीण. शांतादुर्गा फातर्पेकरणीचो पारंपारीक वार्षिक गुलाल आयज जालो. आमचो शिगमो मंगळार दीस स्टार्ट जाल्लो. तो ज्या गुलालाक आमी तोपश्यो अशें म्हणटा तो आयज तोपशान आमचो शिगमो सोंपता. ह्या गुलालाची एक विशेष सांगपाचें म्हटल्यार जे वाजोवपी आसता हे आमचे सगळे क्रिस्तांव भाव, तितून एक हिंदू मेळपाना तुमकां. आनी हे गोंयकार म्हणटा तेजे एक विशेष स्पेशल एग्जाम्पल. वेरोडेच्यान रमेश नायक रावत आणि दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. एक तेप असो आसलो ज्या वेळार कोंकणी नाटक सर्तीत 5 संस्थाय वांटेकार जावपाक फुडें येनासल्यो. अशा वेळार कोंकणी भाशा मंडळान खूप यत्न केले. पूण आज कला अकादमीची नाट्य सर्त जाता ताचे स्त्रय संस्था म्हणून कोंकणी भाशा मंडळाक जाल्यार व्यक्ती म्हणून प्रकाश आचार्याक दिवंक जाय अशें लेखक उदय भिमरेन म्हटलें.
प्रकाश आचार्याच्या तळपावेली फुलां ह्या कविता झाल्याच्या लोकार्पण सोहळ्यात उदय भेंब्रे उलयतालो. आयतारा मडगांवच्या रवींद्र भवनात ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. पुस्तकाच्या सुवाळ्याक लेखक प्रकाश आचार्य, पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय, कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष चेतन आचार्य आणि प्रकाशक दिनेश मणेरकार हजर आशिल्ले. प्रकाश बाबाचो स्वभाव आपल्याक प्रमोट करपाचो न्हय, मातसो फाटींच रावपाचो आनी मातशें फाटीं रावप पळय आसा तें लेखकाक तरी परवडपाचें ना. कारण तातूंत तुमचें लुकसाण जाता अशें न्हय, पूण कोंकणी साहित्याचें लुकसाण जाता ज्याचें आमकां वायट दिसता. ह्या झेल्याक नांव दिलां तळपावेलीं फुलां. जरी 30 वर्सां गेली तरी तळपार जाल्लीं फुलां प्रकाश बाबान सांबाळून दवरलीं आनी ती गुंथून हो झेलो केलो, हे आमचे उपकार अशें म्हणूंक जाय. जर आज कला अकादमीची नाट्य स्पर्धा जाता जाल्यार ताचें श्रेय संस्था म्हणून कोंकणी भाशा मंडळाक दिवपाक जाय आनी व्यक्ती म्हणून जांकां तें श्रेय दिवपाक जाय तातूंतले एक प्रकाश बाबा. लेखक प्रकाश आचार्य वांगडा भाशा मंडळाचो चेतन आचार्य, प्रकाशक दिनेश मणेरकार हांणी विचार मांडले. प्रकाश आचार्यान जीवन सत्वांचेर रचिल्ली कविता गिताच्या स्वरुपात आयली जाल्यार जनशिक्षण जावं येता अशें पत्रकार संदेश प्रभुदेसायन सांगलें. प्रकाश बाबाले एके कवितेत राजकी मूल्यां कशे तरेन दिसलीं ताचेरय ताणें मार्मीक भाश्य केलें. हांव जेन्ना पॉलिटिक्स शिकपाक गेल्लो धारवाड तेन्ना आमी मराठींतल्यान उलयत शिकिल्ले आनी मराठींतल्यान बरयतालो हांव. तेन्ना बाकी बाबाक ते प्रोग्रामाक बाकी बाबा येयल्लो आनी बाकी बाब आयलो म्हणून हांव एक गोंयचो त्या वेळार हांव ऑल इंडिया रेडिओचेर धारवाड केंद्राचेर काम करतालो, कोंकणीची कार्यावळी करता. म्हणजे तो आयलो म्हणून म्हाका व्हरून थंय बसयलो आनी ताणें ही 5 जाणां ही कविता नाचत नाचत तो गावन गेलो. म्हाका ताचो इतलो प्रभाव जालो की अरे कोंकणींतल्यान इतली बरी कविता बरोवपाक जाता. प्रकाशन म्हाका 2 ल्हान वात्रटिका आसात, त्यो वात्रटिका अश्यो वाचल्यो आनी म्हजे भितरलो मातसो अवचिन्नाळो पत्रकार इल्लो जागो जालो सामको. की आमची इश्ट बसले हांगा गोवा फॉवर्डवाले, तांणी मातशें वाचलें जाल्यार वायट न्ही, झप्प करून वाचलें म्हाका गोवा फॉवर्ड दोळे मुखार आयले. गोंयच्यो बशी गोंयचें भुशण, म्हातारे चडटात सोपण, खंयचे आमल्यो खंयचें दोण, हें चेपण गोंयचेपण. हें गोंयचेपण तें गोंयकारपण करपाचें इतलोच बरोय. जाल्यार तो मागीर आनी एक आसा कविता, वडविकेचो घेवन नाल्ल जीण बरी सारली, म्हातारपणांत भोंवता हातांत घेवन नाल्ली. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.